जो लोगों की रक्षा के लिए आता हूँ और युगों तक आता रहूंगा। हे महेंद्र, इंद्र लोकपाल होता है। उसका कर्तव्य है कि वो ठीक समय पर वर्षा करके इस धरती को उपजाऊ बनाए, जिसमें अन्न, घास और वृक्षों की वृद्धि हो। परंतु आपने इसको अपना कर्तव्य न समझकर अधिकार समझ लिया है, ताकि आप जहाँ चाहो वहाँ वर्षा होगी और जहाँ न चाहो वहाँ अकाल पड़ेगा। हे देवराज, आपको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था। ये गोवर्धन लीला मैंने इसलिए रचाई ताकि आपका अभिमान तोड़ सकूं। आपका अपराध अक्षम्य है, परंतु माँ सुरभि के कहने पर जाइए देवेंद्र, मैं आपको क्षमा करता हूँ। राधे राधे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं धरती पर अवतार लेकर आता रहूँगा। धर्म की रक्षा करूँगा और अधर्म का विनाश करूँगा, युगों युगों के लिए। राधे राधे। पहचान लिया मैं कौन हूँ? जी, मुझे माखन बेहद पसंद है और मेरे कई रूप है। कभी कभी मैं माखन चोर बन जाता हूँ, तो कभी मीठी मीठी घास मेरे गायों को चराता हूँ, तो कभी कंस जैसे दुष्ट राक्षसों को मार गिराता हूँ, तो कभी गोवर्धन पर्वत उठा मेरे प्रिय वृंदावन वासियों को बचाता हूँ। मेरे 4 प्रमुख विचार है। अवैध यौन जीवन ना करें, नशा ना करें क्योंकि ये आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है, जुआ ना खेले, ये बुरी संगत का प्रतीक होता है, और हर दिन 16 माला जप करते रहे। राधे 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 राधे। रेलो मक्कार मैया, रेलो मक्कार भैया, रेलो मक्कार अप्सा, रेलो मक्कार अखारो मक्कर नहीं चुराया और सुवरा ने चुराया। महाराज, मेरी मंत्रणा यह है कि वंशज के अहंकार के लिए समूलित वंश को दांव पर लगाना उचित नहीं है। यदि वंश ने अपना अहंकार जीत भी गया तो वंश अपना अस्तित्व हार जाएगा। महाराज धृतराष्ट्र, मैं यहाँ पांडवों की ओर से उनके साथ जो अन्याय हुआ उसका न्याय मांगने आया हूँ। महाराज, वो अन्याय जो एक धर्म सभा में अधर्म युद्ध के माध्यम से हुआ था, वो अन्याय जो गुरुकुल के ज्येष्ठ जनों के समक्ष कुलवधु पांचाली के साथ हुआ था, यदि इस अन्याय का त्राण हो तो इस महायुद्ध को रोका जा सकता है। बाळा, हांगा भुरग्यांक पळयत काय खरे सावयो बाबाचे कौतुक करपाचे की कृष्ण आमचे हिंदू धर्मान आमी म्हणला आसतले की सगळ्यान कृष्ण हो तारणहार, कसल्याय प्रसंगान कृष्ण धावून येता। आज सावयो बाबान हांगा चडशे पयला नरकासुराचेच कॉम्पिटिशन असतात, पूण सावयो बाबान आपूण एक क्रिस्तांव जावन आमच्या धर्माचो इतलो मान राखून आज कृष्णाचे कॉम्पिटिशन केल्या बद्दल ताचे चड कौतुक करपाचे। आमी आमचो धर्म मानताच, सगळ्यांक आपलो धर्म, आज जे धर्माचे राजकारण करतात प्रत्येकाक आपलो धर्म व्हडलो। आमी खंयच्या धर्मान जन्माक येवप हें आमकां कोण सांगना, जे धर्मान आमकां जन्माक घाला आमी त्या धर्माचें नांव काडटात। आज श्री कृष्ण श्रीराम हो आमच्या काळजान आसा, आमकां कोणें शिकोवपाची गरज ना। प्रत्येक केन्नाय खंयच्या अडचणीक, कोणाक एक्सिडेंट जालो, कोणाक कितें दुयेंस जालें, जो पयलो मनीस पावता पळय तो देव, तो मागीर खंयच्याय धर्माचो आसूं, खंयच्याय जातीचो आसूं, पावतो तो देव हे आमकां शिकयला आनी आमी तशेंच मानून आयला। Very important point is this year's level of competition has gone much ahead of last year. Though the stiff competition might be amongst the same people, but what my experience shows is nobody has scored less than 20 out of 30. That means it is something neck to neck competition.
And winning the prize is only relative differences, kindly note. The relative differences. The difference in the first prize and the second prize, the third prize, or what we call the consolation prize, because there are people, I'm sorry, I'm disclosing, there are people who are neck to neck and we didn't want to alter the marks. In fact, I was one seat away from Ekta. But when I saw, considering myself as senior in age, not experience and not talent, I found that both of us are neck to neck when we're giving the marks also. I have seen I have given 8.5, she has given 9. I have seen I have given 7.5, she has given 8. See the way we have assessed. It was an extremely difficult task, but we enjoyed it. So we congratulate all participants and we appeal to you, don't give up. Even if you come up to my age, participate. Only thing is, the people, organizers should give permission for the people 50 plus also become Krishna. Because you know, Krishna lived 136 years. So I am only 74. That means still I have got a long life to go. If I had to say Sachidananda Rupaya, Vishwotpatyadi Hetave, Tapatre Vinashaya, Krishna Yuvayam Noha. If I have to recite that, then I must have the opportunity also to live like that. म्हाका एक बरें दिसता की इतले सगळे भुरग्याक एक स्पर्धा आसपाक जाय, कारण हांव आतां कोंडली सराची अशें फकाणां करूं, पूण आमचे दामोदर कॉलेजीक आनीक सरान सांगलें तशें आमकां एक्स दामोदर म्हणपाक अभिमान दिसता, कारण आमकां अशें करून अशें कसले कसले वेगवेगळे एक्टिविटीजाक हाडूनच आमकां हो लेवलाचेर आमी पावल्यात. आनीक भुरग्यांकूय जर अशें जर तांचे ल्हानपणाकूच एक्सपोजर मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता ती फुडें येतली आनी आमकां सगळ्याक तांकां पळोवपाक फुडें आनंद जातलो. एकच उदळ हाणें आमच्या मनीशान म्हणलें की आमच्या काळजाक राम आसा म्हणून. आमच्या काळजाक राम ना, आमच्या काळजाक येशूय आसा. कारण हांव जो केपें रावपी तो इगर्जे कडल्यान चवथो, आनीक ल्हान आसतना हांव एक सामको पॅरीश बॉय म्हणल्यार जाता इतलो चर्च एक्टिविटीजांत इनवॉल्व आशिल्लो. आनीक आमचे सावयो हे तर म्हाका दिसता कितलेशेच वर्सां फाटलीं हांव जेन्ना साकून वळखता सावयोक, तेन्ना साकून सावयो ते गणपती उत्सव, मागीर ह्या दिवाळेचे उत्सव अशे सगळे हिंदूचे हे करता. सो कोणाकय जर आमची DNA कितें हें जर कळपाक जाय जाल्यार सावयांनी म्हजें उदाहरण घेतल्यार पुरो गोंयकारची DNA कितें तें सगळ्याक कळटली. बाब सावयो अ बीग थँकफूल म्हाका आपोवपाक हांगा, आनी इतले सुंदर आनी लवली पार्टिसिपंट्स वते आनी टॅलेंटेड म्हणल्यार. आनी आतां आमी जजींग केलां खरें, पूण एक कॉम्पिटिशनशें घेनाकात, बिकॉज एवरीबडी इज द बेस्ट अँड एवरीबडी हॅड अ युनीक टॅलंट. अशें न्ही की हांव फर्स्ट सेकंड थर्ड तशें कांयच ना. सगळ्यांनी हांगा डिफरंट आपल्याले टॅलंट दाखयला आनी एज अ कॉम्पिटिशन म्हणल्यार तुमी अशें घेवपाचें. आनी कोण हांव फर्स्ट ना थर्ड ना, तुमी सगळीं विनर्स, बिकॉज हांगा तुमी येवन परफॉर्म केला आमचे मुखार म्हणल्यार दॅट इज द बेस्ट थिंग. आनी आज अशें न्ही की कॉम्पिटिशन हे लास्ट आशिल्लें, नेक्स्ट इयर सुद्दां सेम इन फूल टॅलंट तुमी परत परफॉर्मन्स करपाक जाय. आनी हो टॅलंट तुमचे भितर जे आसा ते तुमी अशें म्हणपाक जायना की आमकां प्रायज मेळूंक ना, कितें करपाचें काय ना. सगळीं विनर्स, आपली भितर सगळीं विनर्स आसात. आनी बेस्ट पार्ट ऑफ जजींग इज ऑफ दीस इयर डिफरंट पर्सनॅलिटी, डिफरंट टॅलंट उबारून आयले, डिफरंट तुमचे एक्सप्रेशन्स जावं, तुमचे व्ह्यूज जावं, सगळें तुमी बेस्ट तरीकेच्यान दाखयलां. आमकां जायते भाशेन हें येयल्लें पिलर आयले की पावस पडपाचो आसा म्हण. पावस पडलो जाल्यार आमकां आमचो हो कार्यक्रम हें जातलो म्हण. पूण म्हाका दिसता गोकुलाष्टमी तो हिस्ट्री पळयत जाल्यार जेन्ना कृष्णाचे पांय लागता उदकाक, तें उदक देंवता अशें कितें आसली. सो ते भाशेन हांगा कितले कृष्णा हांगा ह्या लोया मैदानार पांय दिल्ले आसा, आनी त्या खातीर पावसूय बी पयस गेल्लो आसा, आनी आमकां बरे भाशेन हो कार्यक्रम करपाक आमकां एक संदी मेळ्ळी. जे सगळे पार्टिसिपंट्स हांगा भाग घेतला तांकां हांव शाबासकी दिता. पार्टिसिपेशन चड म्हत्वाचें आसता. विनींग लुजींग हें वेगळें, पण मेन पार्टिसिपेटींग स्पिरीट हो जो आसता. आनी ज्या पेरंट्सान आपल्या भुरग्यांक एनकरेज करून हांगा ह्या माचेर हाडल्या तांकांय बी हांव चडांत चड शाबासकी दिता.